Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 1 verse 12 to 24, Paul defends his motives with clarity and grace. He did not act with selfish plans, but with godly insincerity. And in all things, one truth rises. In Christ, God's promises are always yes and amen. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र अवेस्वर 1 ओळी 12 ते 24. पावलो कोरिंथकारांक समजायता. पावलो आपली येवजण कित्याक बदलल्या ती सांगता. सगळ्यांकडे पूण भोव करून तुमचे कडेन वागतना आमची चाल सदांच देवाक जाय तशी प्रामाणीकपणाची आनी सादेपणाची जाली. आनी तूं मनशाचे जाणवायेचेर पातयो न्हय, पूण देवान फुंक्या दिल्ल्या देण्याचे पदवेचेर पातयोन आमी चल्ल्या. हाचे पासत आमकां अभिमान भोगता आनी हें तुमकां खात्रेन सांगता. आमच्या बरोवपान तुमकां स्पश्ट वाचूंक जायना आनी सारकें समजूंक मेळना तसलें कांयच आमी तुमकां बरयना. जशें तुमी अजून पर्यान आमची चाल इल्ली समजूंक पावल्यांत, तशेंच तुमी ती सारकीच समजूंक पावतल्यात म्हूण बरवासो बाळगिता. अशें आमच्या सोम्या जेजूचो दीस येतलो तेन्ना जसो तुमचे खातीर आमकां अभिमान भोगता, तसोच आमचे खातीर तुमकांय अभिमान भोगतलो. ह्या सगळ्याची खात्री म्हाका आसली देखून हांव पयलीं तुमचेशी वचूंक आनी अशी तुमकां दुपेट खुशालकाय दिवंक सोदतालो. म्हणजे म्हजी येवजण अशी आसली. तुमच्या गांवांतल्यान मासिदोनियेक वचूंक आनी मासिदोनियेंतावन परतून येतना नव्यान तुमचेशी येवंक. मागीर वाटेक गरज तो आदार तुमचे कडलो घेवन जुदेयाक वचूंक येवजितालो. अशी म्हजी येवजण आसली म्हणटच हांवें ती वयल्या वयर बदलल्या म्हूण दिसता तुमकां. ओ म्हज्या मनशा सैबाक आवडटा तें पळोवन म्हज्यो येवजण्यो करता आनी म्हज्या मनांत बराबर होय होय आनी ना ना आसा म्हूण समजतात तुमी. जसो देव दिल्लें उतर विश्वासीपणान पाळटा, तशें आमचें उतर तुमकां बराबर होय आनी ना अशें जावंक ना. हांवें सिल्वानान आनी तिमोथान तुमकां पोरगोटला तो देवाचो पूत जेजू क्रिस्ता बराबर होय आनी ना असो केन्नाच जालो ना. तो सदांच होय, कित्याक देवान केल्या तितल्योय भासावण्यो ताचे सोबे होय जाल्यात आनी ह्याच पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा. खुद देवान आमकां आनी तुमकां बराबर जेजू क्रिस्ता सोबे घोट रिगोवन दवरल्यांत. देवानूच आमकां आपले सेवेक माखल्यात आनी आमी सगळीं ताची म्हणून आमचेर ताणें आपलो शिक्को मारला. आनी इसारो जाल्ले परी ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला. म्हज्या जिवाच्यान सांगता, हांव नव्यान कोरिंथांक वचूंक ना जाल्यार हाचें कारण एकूच, तुमकां आनीक दूख दिना जावंक हाचो गोवाय देव. खरेंच तुमचें भावार्थाचें जिवीत जबरदस्तीन चलोवंक आमचें मन न्हय. तुमचो संतोश वाडोवच्या मनान तुमचे बराबर वावरूंक आमची खुशी, कित्याक तुमचें भावार्थाचें जिवीत थीर. Paul's conscience was clear. He acted not with hidden agendas, but with simplicity and sincerity. He reminds the Corinthians that his plans were made with prayer,
not pride. And then he says something beautiful. All of God's promises find their yes in Christ. That's why we say amen, because we trust in God's faithfulness. No matter who speaks or what changes, God remains true. And He is the one who establishes us, anoints us, seals us, and gives His Spirit as a guarantee. Let us pray. Father, thank you that in Jesus every promise is yes. Help us walk with sincerity, speak with integrity, and trust with confidence. Seal us with your Spirit and help us say amen, not just with words, but with our lives. In Christ's name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.